आख्ख्या गोंयांत लोकांनी सांजाव मनयलो जाल्यार ताळगांव दुर्गावाडी एके बांयत पाडूक पडपाची घडणूक घडली। थळाव्या लोकांनी ताका वाटोवपाचो खूब यत्न केलो, उपरांत उजो पालोवपी दळाक आपोवन ताची सुटका केली। पळया सांजवाच्या दिसा पाडकान बांयत घालून घेतलेलो हो प्रसंग। आख्ख्या गोंयांत आयज लोक सांजाव मनयतात। दुर्गावाडी ताळगांव एका पाडकान बांयत घालून घेतले। काकुटीक येयल्ल्या बाबड्या लोकांनी पाडकाक काडपाक थंय गर्दी केली। खूब यत्ना उपरांत फायर ब्रिगेडीक सुद्दां कळीत केलें। रेस्क्यू पंगड आपली सामग्री घेवन थळार पावलो। मुखार प्रश्न उबो आसलो तो पाडकाक कसो भायर काडपाचो। आपलो जीव आतां वाटावतलो अशी आशा आतां पाडूक करपाक लागिल्ले। लोकांनी बांयन उडी मारून सांजाव मनोवपाचो आयज दीस, पूण बाबड्या पाडका खातीर जीव वाटोवपाची ही कसरत ह्या बांयत सुरू आशिल्ली। मिशन सुरू जालें। कर्मचाऱ्यांनी आपली सामग्री घेवन पाडकाक वाटोवपाच्या कामाक सुरवात केली। दोरयेचो एक सापळो करून तांच्यांनी बांयन उडयलो। जसो सापळो पाडकाक बसना फुडें कर्मचारी आनी गांवकार नेट लावन पाडकाक भायर काडपाक लागले। पाडूक आतां भायर येवपाकूच लागिल्ले। गांवकारांनी तशेंच कर्मचाऱ्यांनी नेट लावन पाडकाक भायर काडटना दरम्यान बांयचो कठाडो लेगीत मोडलो। अफाट प्रयत्ना उपरांत एकदांचे पाडूक भायर येयल्या उपरांत उमेदीन पाडूक नाचपाकूच लागले, जशें की आपल्याक वाटयल्ल्याचे उपकार ते मनोवपाक लागले। ह्या सांजावाच्या दिसा ताळगांव दुर्गावाडी लोकांक पाडकान आपलो सांजाव दाखोवन वर्रांत शेताच्या दिकेन आपली वाट धरली। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परबामोणकार।